म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी भाग्योंत रिता कास्याची हिचें फेस्त समरुमता. म्हज्या गांवांत आलदोणच्या कारोणा हें फेस्त आयज ती समरुमतली. तर सगळ्या कारोणच्या लोकां पासून तो मागता. त्या भायर दुसऱ्याय जाग्यांचेर जी ही इगोर्ज आसा तिका भेटयल्ली आसा तांचेय पासून आमी मागया आनी सगळ्या मनशां पासून मागया. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरेदी तेसां आसा ती मनांत दवरून ह्या मिसान आतां वांटो घेवच्या आदीं हे मागणी आतां पयली घेवया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासून आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभवर्तमानाचो तो अधिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाजीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतरांच्या उजवाडान आनी परिशिदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सौभागलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बोरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या पातकांची दूख धरया. खूब पाटी आमी कितें म्हणटा, हांवें पातक करूंक ना. आयज आमकां पयलें वाचप सांगतलें, आमचें कितें काम करूंक जाय तें आमी करूंक जाय. करूंक ना जाल्यार तें पातक. खूब पाटी भायर आमी बरीं आसा पूण घराब्यांत आमी एकामेकाचो मोग करिना, एकामेकाक समजून घेना, तांची सोडशिल्लीं पयस वता. हें अशें जाता, तें एक पातक. तर पातक तरेतरेचीं आसात. पूण हें मात आमकां सांगलेलें आसा तें मनांत दवरया. जें आमी करूंक जाय त्या त्या वेळार आनी आमी तें करिना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची मोगसाण मागया आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिवन जेजूच्या नांवान सगळें करूंक आमकां दुसरें वचप सांगता तें परी करूंक आमी मागया. सुम्या काकुतकोर, Somia kaklutko. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kaklutko. सुम्या काकुतकोर. Somia kaklutko. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, आमी भोव उत्सूक म्हूण तूं जाणाय देखून सोडवणेचे वाटेन आनी आमी थिरायेन चलून वचूंक तुज्या भक्तांची देख आनी आदार तुवें आमकां फावो केलें. तर भाग्यवंत रिताची जल्माचो दीस समरुमताना हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या उपदेशांच्या मार्गान थीर रावन शेकी तुजेशी आमी सुखणी पावूं आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. Amen. भाग्यो जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आज ओ फाल्यां अमक्या नगरांत आमी वेतल्या. तूं एक वरोस भर धंदो करतल्या आनी खूब दुडू कामयतल्या. अशें म्हणटात ती तुमी म्हजें आयकात. फाल्यां कितें जातलें तें तुमी नकळत. तुमचें जिवीत म्हणल्यार कितें? तें एक बाफा पुरी. थोडो वेळ तो दिश्टी पडटा आनी उपरांत नाच जाता. तुमच्यान म्हणूंक येता तें इतलेंच. सर्वेस्पराक जाय जाल्यार आमी जेतल्या
आनी हें वो तें करतल्या. पूण आतां तुमचे मिजाशीन तुमी नासतात आनी ही सगळी मिजास नुस्ती. म्हणटूच जो कोण कितें सारकें तें जाणा आनी तोरूय तें करिना तो गुन्यांवकार. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. तुमचो जबाब. काळजान गरीब ते सुभागी, सुर्गेचें राज तांचें. कालसावन गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. सगल्या राष्ट्रांनो आयकात. आख्या संवसारांत रावतल्यानो बारीक लोक, मोठो कुलवंत लोक, ग्रेस्त तसो गरीब लोक सगळीं तुमी चिंतान कान दियात. जबाब. कालसावन गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. वायटा विघ्नाच्या वेला दुस्मानाची विकटाय म्हाका वेदो घालता तेदना कित्याक म्हूण हांव भियेतलों. दुडवाचेर आसा तांचो सगळो विस्वास, गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मेजास कोत्तात. जबाब. कालसावन गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातान ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाल तगूंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तो वेतलोच. जबाब. कालसावन गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. शानो मनीस मातयेक वेता तसोच पिसो आनी मुर्खो मरून सोमतात. आपल्या गिरेस्तकायक दुसऱ्यांक सोडून चल्ले हें कोणूय जाणा. जबाब. कालसावन गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवच, कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे उर्वी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआवान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव कोरिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना गेलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करूं नाकात. कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतीचो कोणूच ना, तर आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज जेजून आमकां सांगलां, म्हज्या नांवान तुमी मागशात तें तुमकां फाव जातलें. आतां आमी मागतना खूब पाटी तो दृढ विस्वास दवरिना. गोडेक असली चिंतना दुबावाचे आमचे सगळे आसता. दितलो गाय अशें म्हणटाना आमी. आमी तर जेजूच्या एकवटान आसा जाल्यार तो आमकां सगळें भितरल्यान सुचयता, दाखयता कितें मागूंक जाय पळय तें, आनी तें मागलें की ना तें आमकां मेळटलेंच. आमी खूब पाटी काल आमकां सांगलां, संवसाराचे वंदावणेंत आमी मागता, ताका लागून तें आमकां मेळना आनी मागीर आमी देवाक अपमान करता. देव कसलो काय म्हणटा,
जाल्यार आमकां मागता तें दिना तो. म्हणटच अशें जाता तें. दुसरें म्हणचे फाल्यां करचें आसतना आतां करूंक जाय, मागीर म्हणलेलें नाका. ताका आमी म्हणटा प्रोक्रास्टिनेशन. तसलें आमी करूंक फावना. फाल्यां हांव करतलों म्हणटा. कोण जाणा फाल्यां कितें जातलें तें आमच्यान कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. पूण आतां जें आमी करूंक जाय तें आमी कशें करूंक जाय? जेजूच्या एकवटान करूंक जाय. हे भाशेन तर करीत जाल्यार ताका वालोर आसा. आमचेच वस्तुंकी करीत तर आमी ताचो फळ सोदतल्या. फळ तें ताच्या हातान आसा. आमी जें करूंक जाय तें सुखुशेन करूंक जाय, तेन्नाच की ताका वालोर आसा. जेजू सगळें केलें की आमकां धादोसकाय मेळटा. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जिवच्याक आमी सांता रिता कडेन मागया. तिचो पाय आनी माय कास्या म्हणटा पळय थंयसर सगल्यां बरोबर बरे भाशेन वागताली. कोणाक तरी सारकें ना शेजाऱ्यां बरोबर रोकडीच वचोन ती सोनदान करूंक वावुरताली. आनी ते भाशेन ताका सगळीं जाणां लेखताली. ताका हें भुरगें जाणटे पिरायेर जालें आनी ताका मार्गरिता म्हणून नांव दिल्लें. पूण चडसो लोक तिका रिताच म्हणो. हें बरे भाशेन वाडटालें भुरगें. पूण ल्हानच आसतना तिका आगोस्तीन पळय गोंयांत आसा तातूंत वचोन प्रवेश करूंक जाय आसलेलो. जेजू कडेन मागतालें तें. पूण पायन मायन त्या काळार अशें येवजिलें की ती ह्या पावलो कडेन काजत जावंक जाय. म्हणून ताचे कडेन काजत जाल्या उपरांत हो मनीस बिलकूल बरो नासलेलो. तो तिका मारतालो, आड उलयतालो, दुसऱ्या बायलां बरोबर वतालो आनी हे भाशेन आपलें जिवीत सारकें नासलेलें. तो भुरगीं तिका ताचे कडेन जाली. ते भुरगे बरे भाशेन वाडोवच्याक ती खूब प्रयत्न करताली. पूण कितें जालें, थंयसर एका घराण्याचें आनी दुसऱ्या घराण्याचें झूज पेट्टालें. आनी हे भाशेन एकामेकाक ते सूट घेवन मारताले, जिवेशीच मारताले. हो बरो जाल्लो कित्याक तिच्या मागण्यांनी. आनी ताणें ती संदी घेतली आनी ताका मारून उडयलो. म्हणटच ताचो भाव, पावलोचो भाव त्या भुरग्यांक म्हणूंक लागलो, तुवें आतां ही सूट घेवंक जाय, ताका मारूंक जाय, तांच्या घराब्यांत तुमी नाश करूंक जाय तांचो. तांकां दोगांयक व्हेले. पूण ही सगळो गोत मागण्यांत आसताली, तांचे पासून मागताली. आनी देवान तिचे मागणें आयकलें. कशे भाशेन तिचोर एक दुयेंस आयलें आनी हे दोगूय जाण भुरगे मेले. आनी हे भाशेन तें म्हणना हितूं ते मेल्या उपरांत तिणें अशें येवजिलें की हांव गोंयांतान वचोंक सोदतालीं, हांव गोंयांतान वयतलीं. त्यो माजरी म्हणूंक लागल्यो, तूं येनाकाय, पयलें तांचे बरोबर संधान करून घे. म्हणटच तिणें मागण्यांतल्यान तांचेशी वचोन संधान करून घेतलो. तो पळय पावलोचो भाव आसलेलो तोय मेलो आनी ताका लागून हें सगळें पळय एकामेकाची सूट घेवपाचें आसलें तें बंद जालें आनी ताणें सगळ्यांनी पोतकरलें. पूण तिका भितर येवंक दिनासलेलें. कित्याक थंयसर तांचे कोण सोयरीं आसलेलीं. म्हणटच देवान तिका आज बोडव्या वरवीं सारकी व्हरोन त्या गोंयताच्या आंगणांत दवरली आनी हे भाशेन तिका ताणें पोतकरली. पूण ती एकदम खालती मागण्यांत सगळो गोत दुसऱ्यां पासत मागताली. आनी हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत 40 वर्सां त्या गोंयांतान सारलें. तिका कितें सांगलें सुपिरियरान, एक थंयसर मेल्लें म्हणल्यार फांटो आसलेलो, मेलोलो. तिणें तिका सांगलें सोद्दां त्या फांट्याक तूं उदक घालतली. चवकशी करच्याक ती खरीच नम्रतायेन आपलें जिवीत सारता जाल्यार सगळीं सिस्टरी तिका आसताल्यो. कित्याक त्यो नोको आसलेल्यो की मादर सुपिरियरान तिका हें सांगलेलें म्हणून. पूण ती घालताली, ती चेश्टा करताली, ती कांय तिणें परवा करूंक ना. पूण देवाच्या एकवटान तें सगळें करताली. आनी ताका लागून
खूब बरेपण ताका मेळोंक लागलें. हें झाड वाडोंक लागलें, जिवें जालें आनी फळां दिवंक लागलें आनी त्याची पानां पळय आसात ती चुरो करून वखद कशें दिवंक लागलें. मागीर तितलेंच न्हय, ती मागताली आनी जेजूच्या कश्टांनी ती आपलें जिवीत सादताली. एक दीस तिका ठक करून हांगसर कितें जालें आनी योग कांटो ताच्या मुकुटांतलो येवन हांगसर फारलो. पयलो दिसतालो तो, मागीर दिसनासलो, पूण भरपूर तिका दूख आसलेली. 16 वर्सां तो थंयसर आसलेलो आनी मागीर शेकी 4 वर्सां ती अंथरुणारच पडून आसलेली. घाण मारताली तिची त्या हाका लागून, पूण ती सदांच मागण्यांत आसलेली. ती सगळीं जाणां तिचो परामर्श करूंक लागली, कित्याक खरेपणी खूब लोक तिचेशी येवन सल्लो घेताली, संदान जाताले आनी होच पायमायचो वावर तिणें हे परी गोंयांतान रावनूच फुडें व्हेलो. शेकीम ती मेल्या उपरांत तिची कूड तशीच उरलेली आसा, आमच्या भगवान साहेबाची आसा पळय ते परीच म्हणत कास्याक ती आसा. तिचोर आनिकूय खूब मेलाग्री जाल्ली आसा. पूण आमी एक मात्र मनान धरया की जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना जेजूचे कोश्ट दोग आमकां सुसचे पडटले, पूण आमी भिवंक फावना. ते सगळे ताकाच ओपून दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी ते अर्पीत रावंक जाय. दुसरें म्हणजे जेजूच्या नांवांत रावली की ना आमी दुसऱ्यांक वायट कोत्ची ना. ती आमकां वायट कोत्ता आसतली, पूण आमी तांकां बरेंपण दाखयतल्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. असलें जिवीत जेजू सवें आमकां फावो जाता आनी खूब जाणां तुमी हांगसर ते भाशेन जियेतात. तर आमकां पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे फाल्यांक दोतचें न्ही, पूण जें आमच्यान आयज करूंक जाता तें जेजू सवें करचें. सगळ्या जाणांक जबाबदारी आसा, त्यो जबाबदारी आमी पाळूंक जाय. पूण कशें करूंक जाय? सदांच जेजूच्या एकवटान करूंक जाय. दुसऱ्या वाचपान सांगलां त्या प्रमाणे सगळीं जाणां आमचे हात अशें उमटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता, पांयची बोटां सुतान तकली मेरेन सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सवें आसा. जेजू सवें आमी तें दवरया. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान तें भायर काडया आनी रोखडोच तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. कित्याक ह्याच पासत ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत मोगान वारयलेलें आसा आनी ताच्या मोगान तो आमकां अदीक भरून काडटलो. जेजू आर्गां दिनवास महिमा वाकाडणी तुका. आमचें जिवीत आतांच तुका आमी भेटयता. जशे भाशेन सगळ्या सांत भक्तांनी भेटयलें तांचे विनोतीन आमचें तुका जिवीत भेटयता. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 36, C20, कालवाराचो यूद. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफो दितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमच्या मागण्यांक कोणवाळेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती
सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अयशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदितार आनी शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ जुगनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोवन तरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून खालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालच नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gut porgotuya तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन परमार्पे तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली शो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवाचो धरून ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर संत रिता भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमेन जेजू सवे आमची मागणें म्हणटना सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या दायजां पासत आमच्या फिरगोजी पासत भारता पासत आनी आख्या संवसारा पासत आमकां देवान आपल्या मोगान ओदीक आनी ओदीक बाळगून दवरची सगळ्या पातकांतली आमकां सुटका दिवची आनी ताच्या एकवटान आमी एकामेकाचो मोग करचो आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या चुकाक आनी आमच्या सुरवंडा येशू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजसुरकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनांच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें ज्यो दवरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां जीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजी भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुटशिरो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 68 D38. सोम्या जेजू ये ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून
मागुया. सोरपदिता देवा, शांतीच्या आनी सोर बुजोवण्याच्या बापा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वखाणूंक आनी तुजीं भुरगीं आमी तुजीं भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरो आनी स्वर्गासनाची सोडवण जोडून आमच्या मोमिमूत भाव भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोरपदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार म्हजे उपरांत म्हणात बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणीची आनी सोडवणीची बरी खबर बरी खबर पोरगोटूंक पोरगोटूंक देसा देसांनी देसा-देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जोरोन जीव मेलोय. सोडून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेंत भरलो मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या ह्या खातीर देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव दिनवासतांव. आनी आनी आतां आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक आमचे बापाक मानतात बापाक तसले मानतात, जाल्यार तसले तुजे जाल्यार विनोतीन तुजे ते विनोतीन शांती पावय ते शांती म्हूण पावय मागता. म्हूण मागता. आनी सोगता पासत आनी सोगता तुजे पासत बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू पवित्र वरवीं आत्म्या सोबे पवित्र आत्म्या बापाक सोबे वाखाणटा. बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 94 F19 संतोष बोरीत वेता.